आजी तू केलेलं सुकरूंड भारी लायक रे महिनाता होई ना दशतला राजी वेर लायक दोचे पूरो नवे होई रे वेर लायक दत्ता पद्जा हो विठ्ठल दासो भारी अप्रूप रे इत तमगेल होटला कಡೆ आजी अप्रूप होई दला इत्ते होटला कಡೆ मिळे कसा म्हणचे पद्जा हॉटलाक खाणकोवचे कित्तत नवे नाही हांव खाणकोवच्या येईल नाही आमगेल घरात सोयीरेत सती चक्कुली निपटो असेल कसं खाण की म्हण निमगू या म्हण आईलो हा चक्कुली अस चक्कुली ना रे आमगेल महिनातन सुकरुंड केला भारी रुचिदಲ್ಲ रे मिगेल भाव येतस पद्जा तो फाय की पर फॉरिना वतस पुत्तल घराक वच भितरी आमगेल पैकीचांक पूरा एक पण तपोळो नुल्लंगेन वत्ता म्हणून तो आनी तगल बायल आजी आमगे थंय येतस ती एक तन्नी पिवन वतत खंय इतल वेळाक खाण न्ही कोरचक न्ही दायना कसं हाडा ती म्हणली बरी सुकून म्हळ्यार समजायना तश म्हणून पुरी गोली बजे हें पुरो ಹೊರ್ಚಕ್ಕೆ समजायना अशी कुरकुरी खाण कसं असलं लाय कसिले चक्कुली अस मम्मा चक्कुली अस हाण दिता फस्ट तुम्ही खयती रुची पळयती हा तू संगिले करेक्ट रुची पळोवंक घेवन मागीर व्हरता ना म्हळ्यार मिगेल बायल म्हाका बड्डी घेवन बेरसिता चक्कुली भारी रुची अस रे पळ पळून बोलपळे अಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇತ್ಲೆ ಕಳ್ವೆ ಪದ್ಜ ಏ ಕಳ್ಳ ಪೂರಸಿಲೆ ಹಾವ್ದಿತ್ತನ ಭಾರಿ ರುಚಿಸ್ ಮಣ್ ಪರಂಬಳ ಅಂತೂ ಕಳ್ತಾ ನರ್ಲೆಲ್ त्याला पुरंबळो घम्म म्हणतस पळयतना तोंड उद्द येता म्हाका पार्सेलचे दिवन सोडी घरा वचून खत्ता हांव घेवन येता तुगेल भाव म्हळ्यार सुरेश वे सुरेश नहीं पद्जा मिगेले बप्पल पूतू महेंद्र हो महेंद्र वे मस्त वस्टल तक पडे नशी घे मम्मा कितले रुपये म्हणले 150 रुपये मम्मा काल केजीक 150 हा दायत रे घे थोडे वेळानंतर हांव छक्कुली म्हूण सांगले मारया कडेरी तू खंय कोपतकी म्हूण भिवन ना म्हणलें तूं पळयलें चक्कुली हाण दिल्लोची म्हाका खुशी जाल्लें जाल्यार तूं खंय कोप बेजार आयला की म्हूण भंय रे बदें सांगता म्हणल्यार चक्कुली कशें म्हूण पळोवया म्हूण खाल्ला हांवें तूं सांगिल म्हण की भारी रूच आसना मिगेल अंदाजो विठ्ठल दास मामू वापस येत की म्हूण हॅलो पद्जा कशी आसा तूं विठ्ठल दासले भाव न्हय महेंद्र होय पद्जा हांवांची महेंद्र गुर्त मेळ्ळी वे ना रे मारया गुर्तू मेळ्ळी मस्त चेंज जाला तूं सुमार वर्ष जालें न्हय तुका पळयन अशी पक्कने गुर्त मेळ्ळी रे या बैस का पित की चा पिता होय हांवें तुका पळयन अशी मस्त वर्ष जाल्ले हांव बँकान काम करचें नवे गांव दुखून गांव भोंवत आसता हे कडेन येवचें जाय न्ही आतां रिटायर जावन एक 5 वर्ष लाग जाल्ले चेडवांक आनी हॉर्डीक न्ही जाल्ले आतां न्ही भोंवचें चिके हात पाय गट्टी आसतना भोवल्यार चांग नवे कडेर खंय वचचें जायना मिगेल पूतू यो म्हणलो तो अमेरिकांत आस आनी 2 दिसान तूं भायर सरला हांव तितले भितरी आमगेल सोयऱ्यांक पुराय एक पण पळोवन उरलो न्हू चा म्हणून हांगा विठ्ठल अण्णाल घरा आयिल्लो हांव हांगा बदा आयिल कसले म्हळ्यार चक्कुली व्हरच्याक तुमगेर हॉटलात चक्कुली खंय नवे भारी रुची आसा म्हाका भारी इश्ट जाल्ले ताकाची पुत्तल घरा वतना चक्कुली व्हरया म्हणून म्हाका 2 केजी चक्कुल दी येती
2 kg चक्कुली द्यावे दायतायत हांदिता महिनता महिन्यात मला तुकेल पूतू नव्हे होई रे हो मिगेल पूतू बद्द संक म्हणल्यार हाणे हॉटेल चलोचे हांव हंग नुता बशे ना मम्मा आन फटी सांगता ना म्हणल्यार म्हाका एक गडी हंग रापचे जायना हांव आनी आन ಒಟ್ಟು मेळून करता ती अन्नले मार्गदर्शनरी हॉटेल चलतास तुगेल पुत्ता तुवें कितले लायक संस्कार दिला म्हणून तूं कळटा आनंदी पूतो अशीच प्रीती बांधव्य ती खुशीदन म्हाका तुमकां पळोवन तुमगेल वगट केन्ना अशी असो आनी म्हाका वेळ जाता चक्कुली हांडी पुता हा दायत मम्मा आत हांड दिता आनी तुगेल बायल चेडू वापरा आराम नव्हे होय होय आमी सगळे आराम आसती इतली वर्ष घर संसार म्हणून घडलेले जाल्ले आनी पुणीची केची भव्या म्हणून तश्तान भायर सरली ती आनी तुमगेल घरान तर आराम नव्हे होय होय आमी सगळे आराम आसती एकलो चा करता बईस रे अय्यो चा कापी कसने नाका बा गेलेल कडेन पुरा चा कापी पिऊन पिऊन पोट म्हळ्यार भान शिदल्ला आनी रात्री गॅस कुटन ओंकून घालका की कसांकी कसने नाका चक्कुली होतच ना तुमगेले हॉटेला दुखून घेत मम्मा ಸಾವಿರ ತಿನ್ನೂರದಲ್ಲವೇ ಘೇ ಅನೇಕೊಂತ ಮೆಳಿಯ ಎತ್ತಾ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸದ್ಯ ಮಾರಯ್ಯ ಪೂರ ಚಕ್ಕುಲಿ ಖರ್ಚಲಿ ನವೇ ಹಾ ವಯ್ಯನ ಪೂರ್ತಿ ಖರ್ಚದಲ್ಲೇ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಚಕ್ಕುಲಿ ಪುರ ಖಾಲಿವೆ तुका चक्कुली दायसिल्रे सुक्रुंडस मारया आणि पुरी बन्स पुरा पीठ रेडी केला दाय म्हणल्यार लाटून तोळून दिता पूरी बन्सनी कसने नाक मम्मा चक्कुली दवका असिले येऊच महिने मिगेल अक्कल गुरबिणी जवणस ते 5 सुत्तच की 7 सुत्तच की कनकी चक्कुली करतात खंय नवे ते कोण दिवचे दत की निमगी म्हण अम्मन म्हाका पेटयलेले आनी नेवरी कसनपा उप्पटी रवे उंडो हे पुरा दवका खे तुमकां कोण दिवचे दत की म्हण निमगी म्हळेला अम्मा आमकां ताय आनी कोण दिवचें जायना मुरे आमगेल हॉटेल चक्कुली म्हळ्यार आमी हा घरा दुखून कोण हाडलेले रे अशीच शांपल्याक पळोवया म्हणून हाडलेले खर्चले म्हाका एक वार 10 दीस टायम दी हांव घरचेल्याक निमगून सांगता 10-15 दीस भितर सांगतात वे तुमी तशें म्हळ्यार कश्ट जाता आनी कोणें गोतस की तुमकां हा शी उतराक 10-15 दीस म्हणलेले रे तुका एक वार भितर कळयता दैतवे हा जायत मामा आडना खंयच्याकय हांव येवच वार येता हा दायत रे पुता वचून यो नवे यार सूर कोरिया नाही रे अच्छा वापस येईल म्हणून बेजार कोर नका पण तಮ್ಮನ ರವೆ ಉಂಡು आणि ನಿಪ್ಪಟ್ಟು दिला एक चुरवी दिलेल दरारी हेल्प असिले बेचारांनी ना बा बद्दल संका म्हणल्यार तुगल वाट रक्त असिली तम्मी तुम्ही पद्मापजल पूत की म्हणणवे तुम्ही रक्त सिलिंतवे हे विषय अम्मा कळली म्हळ्यारी ती नंत की म्हण होई गो पुता होड एक ऑर्डर असिले गुरबिणी जेवणाचे खाणाचे गो नेवरी चकुली त्यांची 7 सुताची चकुली करता पळय त्यांनी पुरा असिल गो पुता फोन नंबर असले दिवचे दत्वे होई फोन नंबर असले री ऑर्डर दिवचेक सुलभ जाता हो पैरी गडबिडीन तो येऊन गेलेल नव्हे फोन नंबर दिवचका विसरले फोन नंबर दिता पद्मापज्जा तुगल विषय पूर्ती मिगेल अज्जा सांगले अज्जाक भारी खुशी दल्ले आणि तू दिलेले इडली आंबोडप्र दिल्ले अज्जाक खुशी मला खुशी 2000 दिलेले ना पैरी भारी उपकार दल्ले अज्जाक वखदनी हडचे दल्ले आमका मस्त मस्त थँक्स तुमका देव बरे करो
तुम्ही आणि ओढ प्रमाणात करकदत की म्हणून एकले चकुली दिलेले सयाजी भारी डिमांड खाली जाऊन गेले आमचं दुर्बळांक तुम्ही मस्त सहाय करता ती देव तुमक चांग करो मस्त हेल्प जाल्ले तू कॉलेजात वतस की होई मम्मा हांव कॉलेजा वतास संजवाळ अम्माक हेल्प करता आतां कॉलेजातून आयिल हांव मिगेल बॅग आनी थंय भायर दवरल्या सकाळीची घेवन येता आनी हांगा स्टाफ रूमांत दवरता आमगे लेक्चरर्स पुटी हेल्प करता ती आमगेल घरा परिस्थिती गोतस नवे तशें जावन तन्नी वरे ಸ್ವಲ್ಪ घेता ती आनी वरलेले तुमगेल हॉटलाक म्हूण हाडले अम्मान सपरेट पॅक करून दिल्लेले हयवे पुता भारी चांग दल्ले देव तुमकां चांग करो बेजार कोण घेनाका ती हे तुम्ही घेयती दुड्ड हांव फाय संजे घेता वेल दल्ले बसत चुकल म्हळ्यारी आनी 8-9 गंटे ते हांव हंगार अपका जाता घरा वतन वेल दत नवे घेयती बस वेल दत्ता येता बेजार कोण घेनाका ती छे असल चांग मनशल वैरी हावन मानलेकल मो